नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचे रेवकार हांव गौरीश पुरो बामणकर 10 AM बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरांक पयलीं नजर मारूया हेडलायन्साचेर। दिसा उजवाडाक समाज वावुरपी रामा काणकोणकाराचेर जालो जीव घेणो हल्लो। ह्या प्रकरणात 5 जाणांक केली अटक। उत्तर गोंय पुलीस अधीक्षक राहुल गुप्ताची माहिती। आपल्याक मंत्रीपद नाकाच आशिल्ले केंद्राच्या आदेशा खातीरूच स्विकारले मंत्रीपद। मंत्रीपदाच्या राजीनाम्या विशीं बातमी आयल्या उपरांत 4 दिसांनी मंत्री तवडकरान दिले स्पश्टीकरण। सुकूर पर्वरे दुचाकी चिखलान निसरून जालो भिरांकूळ अपघात। अपघातात एकलो तरणाटो ठार जाल्यार दुसरो गंभीर जखमी। पुलिसांनी केलो अपघाताचो पंचनामो। गोंयांत खाजगी विद्यापिठांक येवकार। खाजगी विद्यापिठां आयली जाल्यार गोंयचे विद्यार्थी आनी सरकाराकूय जातलो फायदो, सांगता मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत। पारूल विद्यापिठाचें उक्तावण केलें। ओमकार हत्ती पावलो तांबोशा। शेतांची केली नासधूस, लोकां मदीं पातळ्या भिरांत। हत्तीक महाराष्ट्राच्या जंगलात व्हरून सोडात, थाव्यांची मागणी। देशाचे मुख्य वेंचणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमाराचेर वोट चोरी संदर्भात विरोधी पक्ष फुडारी राहुल गांधीन केल्ले गंभीर आरोप। चोरी संदर्भात वेंचणूक आयोगान सप्तका भितर जाहीर करची सगळी म्हायती दिलो अल्टिमेटम। आनी आतां खबरो विस्तारात। आपल्याक मंत्रीपद नाकाच आशिल्ले, पूण आपले कडेन संघटन कुशळटाय आशिल्ल्या कारणात आपूण मंत्री जावचे अशें पक्षाक दिसताले। तशे आदेश दिल्लींतल्यान पक्षश्रेश्ठी कडल्यान आयिल्ल्या खातीरूच आपणें मंत्रीपद स्विकारलें अशें स्पश्टीकरण तवडकर हाणें दिलें। ताका दिल्ले मंत्रीपदा विशीं ते नाराज आशिल्ल्याची बातमी आयल्या उपरांत 4 दिसांनी तांणी हें स्पश्टीकरण दिलें। अधिवेशनाचे लास्ट दिसा सांगले म्हणटा तुम्ही मुख्यमंत्र्यान की आपण नाका मंत्रीपद म्हणून, तरी तुम्ही घेतले, मी तुमकां फोर्सिफुली बी दिला नाही। फोर्सिफुली नाही, पळय पक्षाक मरे एक संघटनेचो कार्यकर्तो म्हणजे रमेश होळकर संघटनेचो म्हणजे संघटन स्किल असा हे सगळे जाणा, तुम्ही जाणा, लक्षात येते। त्यामुळे संघटनेचे स्किल आशिल्लो कार्यकर्तो सभापती असले कारणान तो पक्षाच्या फोरमाचेर बाकी सगळ्यांचेर फ्रंट पेजीर वचून तो काम करूंक शकना। त्यामुळे म्हजें स्किल टॅलंट जे आसा न्ही पक्षाक जाय अशा प्रकारचो आदेश दिल्लीच्यान बाकीच्या सगळ्यांनी आयले म्हणजे तो मान्य करपाक पडलो। आनी मान्य करूंक जाय। पक्ष सर्वश्रेष्ठ न्ही, पक्ष आसल्यार आमी फुडें वचपाचें। अशी चर्चा तुमकां उपमुख्यमंत्रीपद जाय आसलें ना म्हणजे पळय हांवें सांगलें एक गजाल, हांव मंत्रीच नाका म्हणटा, त्यामुळे उपमुख्यमंत्रीपद मागपाचो विशय तेन्ना न्ही तो विशय घेतले न्ही मंत्रीपद तुम्ही घेतले पक्षान आदेश म्हणल्यार पक्षाक जर म्हजी गरज आसा, जरूरत आसा जाल्यार हांवें घेवपाक करपाक जाय। पण तुका दिला बा म्हणून कोण काय जळटा बा हे दिसता तुका? कांयच ना। हांव सिनियर लेडी आसा, त्यामुळे हो पक्ष संघटन जे आसा न्ही आमीच सोडपाची गरज आसा आनी त्यामुळे ही जबाबदारी हांव म्हज्यान एज एक सिनियर लिडर संघटनेचो कार्यकर्तो आसा न्ही हांव म्हज्यान जाता तितलें आसा न्ही पक्षाची जबाबदारी आसा म्हज्या खांद्याचेर हांव घेता। गोंयांत दिसान दीस अपघाताच्या घडणुकांनी वाड जायत आसा। सुकूर पर्वरी दुचाकी चिखलान निसरल्ल्यान एक भिरांकूळ अपघात जालो। 28 वर्साच्या एका तरणाट्याक मरण आयलें, जाल्यार ह्या अपघातात दुसऱ्याक गंभीर दुखापत जाली। ताचेर हॉस्पिटलांत उपचार चालू आसा। पुलिसांनी घडणूक थळाचेर वचून अपघाताचो पंचनामो केलो। फुडलो तपास चालू आसा। समाज वावुरपी रामा काणकोणकाराचेर कारंजळे भर रस्त्यात जीव घेणो हल्लो जालो। ह्या हल्ल्यात रामाक बरोच मार लागिल्लो आसा। ताका उपचारा खातीर बांबोळे जीएमसीत भरती केलो आनी हाचे वयली अपडेट म्हटल्यार ह्या प्रकरणात 5 जाणांक अटक केलेली आसा। रामाक कोणे आनी कित्याक मारलो जाणा जावन घेवपा खातीर पळोवया ही पुराय बातमी। गोंयांत सुरू आशिल्ल्या बऱ्या वायट गजालींचेर तोंड फोडून उलोवपी समाज वावुरपी रामा काणकोणकाराचेर जीव घेणो हल्लो जालो। ह्या हल्ल्यात रामाक बरीच दुखापत जाल्या। ताका उपचारा खातीर बांबोळेच्या गोंय वैजकी हॉस्पिटलांत भरती केला।
रामा काणकोणकार आनी ताचो इश्ट सोयरू वेळीप जेवपा खातीर करंजाळे एका हॉटेलांत गेल्ले. जेवन बीन हॉटेलांतल्यान ते भायर सरिल्ले. इतल्यान 5 ते 6 जाण आयले. तांणी रामाच्या खानार हात घालो आनी रामाक कितें कळना फुडें ह्या 6 जाणांनी रामाक बडयलो. तुका गोंयचो राखणदार जावपाक जाय काय म्हणून विचारीत 5 ते 6 जाणांनी रामाचेर हल्लो केलो. पयलीं आमकां अशें तुमी थिंगा कशें पावले? घरांत जेवपाक गेल्ले जेवपाक गेल्ले जेवन भायर सरले रस्त्यार गाडी कडेन एक सामाजीक गाडी घेवन गेल्ले. सो जेवन एकदां ती अटॅक जालो. म्हणजे तो मुखार चलतालो, हांव फाटल्यान चलतालो आनी सडनली कोण तरी रस्त्या सायडीचे आले ते ट्रेन करून फोलो करून येयले आसतले. तेजेर खांदार हात घातलो आनी उलटी मारपाक लागले. सो हांव हाडोवपाक गेलो तेन्ना तेजे म्हाका सुरी घालिल्ली तूं मारता म्हणपाक. आनी ताका ते परत म्हणजे रस्त्यार हाड घालून ताका मारलो. कितें उलयताले ते? कितें सांगताले? म्हाका तो तुमच्या खातीर हांव पयस उरलो न्हू. मागीर तो सांगतालो त्या वेळार ताका गोंय राखपाक जाय, तूं राखणदार गोंयचो, तूं विचारी कर. ताका मारले. म्हाका लक्षात ताका तोंडाक शेण लावन गेलो. पूण एक सगळे गोंयकार आले, कोंकणी भायर उलयताले. उलयता कोंकणी उलयलो, स्टोरी घेवन येयलो पयलीं. पण थोडे लोकल पिशा गन बीन घेऊन येले म्हणजे तुवें पळयलं काय? हांव फाटल्यान आसलो आनी म्हाका आडोवन गेलो थंय. हांव फुड्यान वचपाक म्हणलें ना. तरी आसतना हांव ताका आडोवपाक गेलो. जाला आनी हो पयलीं फावट न्हू, हो आतां सेकंड टायम तेजेर अटॅक जाला. 6 म्हयन्या पयलीं तेजेर अटॅक जाल्लो आनी हांव कोणी मारले न्हू तांकां सांगपाक सोदता की हय रामा काणकोणकर गोंयचो राखणदार, रामा काणकोणकर गोंयचो राखणदार, रामा काणकोणकर गोंयचो राखणदार. कितें कळ्ळें आमकां कशें चलता आनी कितें चलता तें, आनी सरकाराच्या तकलेन विचार कितें चल्ल्या ते. आमी एक्टिविस्ट प्रिपेर्ड आहा मार खावपाक. आमी एक्टिविस्ट प्रिपेर्ड आसा मार खावपाक. तुमी कितले मारपाक तयार आहा ते हे आमचे कडेन. आमी मार खावपाक तयार आसा. लास्ट टायम सुद्दां पुलिसांनी त्या भुरग्यांक धरूंक ना, जेंच्यांनी तेजेर अटॅक केलेलो अहेच सोडले तांकां. सो म्हाज्या आमकां पुलिसां कडल्यान अपेक्षा ना. ह्या नादी बांबोळेच्या खुर्सा कडेन रामाचेर हल्लो जाल्लो. त्या वेळार जाणें हल्लो केल्लो तातूंतलो एकलो ह्या वेळार लेगीत आशिल्लो अशें रामा सांगता. आज एक्टिविस्ट रामा काणकोणकाराचेर जो पणजे कारंजाळे अटॅक जाला, हे अटॅकाचो आमी कडक शब्दांत निशेध करता. आनी आज जी परिस्थिती गोंयांत निर्माण जाल्या ही आणीबाणीची इमर्जन्सीची परिस्थिती कशी निर्माण जाल्या. दुख्खाची आनी दुर्दैवाची गजाल म्हणल्यार हो अटॅक खंयचे दूर दराज एरियेन खंय काळखान जमना, पण भर दिसा धवळ्या गोंय राज्याचे राजधानी पणजे सिटीन जाला. आनी हो अटॅक म्हाका दिसता जो जाला हाका 100% पॉलिटिकल बॅकिंग आसतलें. ना जाल्यार पणजे असो दिवसा धवळ्या अटॅक करपाचो कापासाद सोंपेपणी कोण करचो ना. जो रामा काणकोणकाराचेर अटॅक जाला हो अटॅक फक्त रामा काणकोणकाराचेरूच न्हय, पण तो अटॅक प्रत्येक गोंयकाराचेर, प्रत्येक अशा एक्टिविस्टांचेर जो सरकाराक प्रश्न विचारता, अशा राजकारण्याचेर जो सरकाराक प्रश्न विचारता आनी लोकहिताच्या मुद्द्या वयल्यान हे सरकाराक एक्सपोज करता. इट्स अ व्हेरी ब्रुटल अँड कावर्डली ॲक्ट म्हणटा हांव. कारण कावर्डली कशा खातीर म्हणटा की 4-5 जाण जेन्ना एकठांय जावन एकट्याक एक्टिविस्टाक मारता ताका कावर्डली ॲक्ट म्हणटा. इट इज ब्रुटल. आय थिंक आमी वर्सभर जालें सांगता मिर्जापूर जाला म्हणून गोंय मिर्जापूर जाला हाजे आयज म्हाका दिसता आयज शिकपा बसलो. चीफ मिनिस्टर एंड होम मिनिस्टर Dr. Pramod Sawant, who is also the Home Minister, has completely failed. I think it is time he hands over this Home Ministry to तवडकर. हरशीं म्हणून मागत आसा की आपल्याक आनी कितें दी म्हणून. दुसरे मिनिस्टर म्हणटा आपल्याक कितें म्हणून हांचे कडेन जायना तें, तांकां तरी दी. एटलिस्ट कितें जाता जाल्यार पळोवया. पूण द वे द पुलीस मशिनरी फियर आज गुंडा जे आसा, आज जे एक्टिविस्टाचेर जो अटॅक करता ते गुंडा आसा, ते गुंडा आज पुलिसांक भिना. आनी म्हाका दिसता आज आमी ताजो जो हे जाला अटॅक जाला तो आज पळयलो. इट इज व्हेरी सॅड, अनफॉर्च्युनेट. गोवा हॅज बिकम प्लेस फॉर गन्स, स्वर्ड्स अँड नायव्स. रामाचेर जाल्ल्या हल्ल्याचो जायत्या समाज वावुरप्यांनी तशेंच राजकीय फुडाऱ्यांनी खर निशेध केला. गोंयच्या ज्वलंत विशयाचेर आवाज काडपी समाज वावुरप्यांचो जीव ह्या हल्ल्याक लागून सुरक्षीत ना. आयज समाज वावुरप्यांचेर हल्लो जाला तेन्ना सामान्य गोंयकारांचेर जातलो. तेन्ना गोंयांत कायदो आनी वेवस्था आसा काय ना असो प्रस्नूय तांणी उपरासला. मजगतीं मुख्यमंत्र्यान ह्या प्रकरणात खर कारवाय करपाचें आश्वासन दिलां. अशा पद्धतीचे इन्सिडंट्स सरकार कशाच पद्धतीन टॉलरेट करचे ना. हांवें पुलिसाक इन्स्ट्रक्शन्स दिला, जो कोण ह्या फाटल्यान आसात पळय न्ही ताका जाता तितल्या बेगीन तांकां अरेस्ट करून तांकां जी शिक्षा दिवपाक जाता ती दितली. सरकार वील नॉट टॉलरेट अशा पद्धतीचे कसलेच इन्सिडंट हे टॉलरेट करचे.
ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. गोंयांत खाजगी विद्यापिठां येवपाक जाय. खाजगी विद्यापिठां आयलीं जाल्यार गोंयच्या विद्यार्थ्यांक दर्जेदार शिक्षण मेळटलें. तशेंच खाजगी विद्यापिठांक लागून गोंयांत आर्थीक लाभूय जातलो म्हणून मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगलें. गोंयचें पयलें खाजगी विद्यापीठ पारुलच्या उक्तावणा वेळार मुख्यमंत्री उलयतालो. पारुल विद्यापिठांत 599 विद्यार्थ्यांनी प्रवेश घेतला. हातूंतले 75% विद्यार्थी गोंयकार आसात. वेगवेगळ्या 13 अभ्यासक्रमांत हे विद्यार्थी उच्च शिक्षण घेतात. पयलें खाजगी विद्यापीठ सुरू जाला आनी 2 खाजगी विद्यापिठांक रोखडीच मान्यताय दितले म्हणूनय मुख्यमंत्र्यान सांगलें. इकॉनॉमीक रिवायवल जाता हे एक खूब व्हड गजाल आसा. म्हाका दिसता की इन फ्युचर म्हणजे दीस इज आयचो दीस हो गोंयांतलो मोलाचो दीस म्हणपाक कांय हरकत ना. ज्या दिसा पयल्या प्रायवेट युनिवर्सिटी कॅम्पसाचो म्हज्या हस्ते इनॉग्रेशन जालो. इन फ्युचर आमच्या गोंयांत आमकां खूब मोठ्या प्रमाणात म्हणजे फिजिओथेरपिस्ट, फार्मासिस्ट, IT, कॉम्प्युटर असे खूब भुरगे जे हांगासल्यान ग्लोबली वतले, जे एंटरप्रिनर्स जातले आनी गोंयांत खूब मोठ्या प्रमाणात एक स्टार्टअप आनी इनोव्हेशन्स हाजोय हब हेल्थ सेक्टरांतली शॉर्टेज आशिल्ली ती फुलफील जातली आनी गोंयांतले भुरगे इंडियांत आनी ग्लोबली ह्या सेक्टरांत वेगवेगळे कडेन वतले. तांकां ही संद तांच्यांनी मेळोवन दिली. म्हाका दिसता हांव परत एकदां गोंय सरकारच्या वतीन पारुल युनिवर्सिटी मॅनेजमेंट हांचे खूब खूब अभिनंदन करता. उरलेल्योय सेटअप ज्यो युनिवर्सिटीज जावपाच्यो आसा तांकांय बी लोकांनी सहकार्य करचें आनी सातत्यात हें जर करीत जाल्यार जेचो इन लॉंग रन इम्पॅक्ट हांव मुद्दामून कित्याक सांगता, फुडल्या 50 वर्सांनी म्हणजे आमकां हेजो इम्पॅक्ट कितें पळय न्ही हो गोंयांत दिसून येतलो. 2 युनिवर्सिटीक परमिशन्स दिल्या. इन फ्युचर आमकां आत्तां आनीक नवीन युनिवर्सिटीक दितले अशें ना, बट तशेंच युनीक कोर्स जर घेवन आयले किंवा नवीन इनोव्हेटिव्ह कितें आशिल्ली फॉरेन युनिवर्सिटी आसात जाल्यारूच गोंय सरकार विचार करूंक सोदता. आतांच्या घडीक आमी ऑल टुगेदर आनीक 2 युनिवर्सिटीक परमिशन्स दिल्ली आसा. इट इज MIT युनिवर्सिटी पुना आनी गणपत युनिवर्सिटी गुजरात अगेन. So we are starting with computer science. This is the first phase. First phase we have made 1 lakh square foot construction. In next 2 years we are making 10 lakhs. So gradually we will start other disciplines also. And we also have plans to come up with institutions which are not in Goa, like medical college. There is no private medical college. So future we will set up hospital, medical colleges, Ayurveda, homeopathical. Just what we have done in Gujarat. तोरशा वाठारांत नासधूस करून आता ओमकार हत्ती तांबोशा पावला. तांबोशा वाठारांतूय हो हत्ती लोकांच्या शेतांची नासधूस करता. हाका लागून तांबोशा वाठारांतल्या लोकां मदीं भयाचें वातावरण पातळ्ळां. प्रशिक्षीत तज्ञ हाडून ह्या हत्तीक महाराष्ट्राच्या दोंगराळ भागार व्हरून सोडचे अशी मागणी थळावे करपाक लागल्या. दोडामार्गाच्या तिळारी वाठारांतल्यान आयिल्लो ओमकार हत्ती फाटले 3-4 दीस जाले पेडण्या वाठारांत धुमाकूळ घालता. ह्या हत्तीक गोंयांतल्यान दोडामार्गात धांवणोवन घालपाचे यत्न सुरू आसा. ताच्या कळपातल्या हत्तींनी ताका धांवणान घातिल्ल्यानूच ओमकारान पेडण्या वाठारांत राबितो केल्ल्याचे आयकपाक येता. 3 दिसां पयलीं ह्या हत्तीन कडशी मोपा वाठारांतल्या बागायतींचे लुकसाण केल्ले. कडशी मोपा वाठारांत पिकावळींची नासधूस करून हत्ती पयलीं तोरशा गेल्लो, उपरांत आतां तामोशेच्या शेतांचे लुकसाण करता. ह्या हत्तीक धरून महाराष्ट्राच्या दोंगराळ भागात व्हरून सोडचो अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या. ड्रोनाच्या माध्यमांतल्यान राना खात्यान ह्या हत्तीचेर नदर दवरल्या. हत्ती सायटीन हांगा राती एंट्रन्स जाला म्हणटाले 2 जांक कितल्यांक तरी, म्हाका दिसता 9:30 10 हांगा येयला तो. ओके गांव फिरला आनी आतां ते रवींद्र गवंडी हेचे शेतां खातालो. एक 1.5 वर आसलो थंय. ओके आतां तो भितर गेला, तो दिसाना, दिश्टी पडना. आनी ते बाबडे फॉरेस्टाचे सबंद सगळे सायडीन एका हे करून आसात गांवांत येवंक जायना म्हणून. आनी जर आमची एक रिक्वेस्ट आसा हे हांगासरले तोरशा महाराष्ट्रांत धाडटले लॅबोरेटरी, ते लोक महाराष्ट्राचे परतून ताचे खातीर कितें तरी स्टेट लेवलार कितें तरी जावंक जाय. ते डिस्कशन करून कितें एकदां सोल्युशन दिवंक जाय. नाल्यार डेली हे कितें लोकांचे जीव आनी कितें जाले जाल्यार मागीर धाडटले जातले. तेजे खातीर कितें तरी सोल्युशन काडपाचें अशी आमची रिक्वेस्ट आसा. मजगती पेडणेचो उपजिल्लोधिकारी शिवप्रसाद नाईक हे घडणूक थळार पावले. लोकांक पळोवन हत्ती आक्रमक जाता. कोणाचो जीव लेगीत वचपाची शक्यताय आसा. देखून लोकांनी सादूर रावचे अशें आवाहन उपजिल्लोधिकारी शिवप्रसाद नाईक हांणी केलें. आमचें काम चालू आसा आनी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कितें आसा इनिशिएटीव घेतले आनी ताका पुशअप करतले. एकदां 2दा पुशअप केल्लोय ताका, पण फक्त ते सायड ते म्हणटात की ते सायडीच्यान ताका परत धांवून हे सायडीक घालो म्हणून तो उरलो. आयची विजीट कित्याक खातीर लोक हांगा डिस्टर्ब करता.
डिस्टर्ब करतात. सपोज जर तो व्हायलंट जर जालो हत्ती जाल्यार घेतलो कोणाक तो कसो मारता तो हत्ती ताणी पिक्चरांनी तरी मुवीनी तरी पळयला आसतले. तो सोडीन धरता जमनी आपटा पांय दिता वयल्यान. लोक मागीर कॉम्पेन्सेशन सोदतले गव्हर्मेंटा कडेन. It will be the inefficiency of the government, they will say, because government did not take the proper measures for that. पण हे लोक समजून घेना की आम्ही थंय दिसप म्हळ्यार सुद्दां हत्ती व्हायलंट जावपाक शकता. These people are trained. They know the body language of the animal. The forest department has the body language खबर आसता तांकां जनावरांची. So they know we should not disturb them. Even हांव म्हाका येवपाक सोदिनासलो कित्याक फक्त 2-3 कडेन म्हाका 2-3 फावट इन्स्ट्रक्शन दिले हांवें पुलिसांक. तरी पुलिसांक ते लोक आयकना. लोक पुलिसांक आयकना म्हणून म्हाका हांगा येवचो पडलो. I am of the people. Rest all the job of pushing the elephant in the jungle is their job. They are doing it. Day and night they are on the duty. फाटल्या फावटी 17 वर्सां पयलीं हत्ती व्हायलंट जातलो, डिस्टर्ब जातलो. तो डिस्टर्ब जाल्ले हत्ती तो कितें कसो हाटापा येवपाना मागीर. सो ते रिस्क नाका फुडें, कॅज्युअलिटीज कांय नाका. There should not be any loss to the human life. So that is what my intention. Because of that intention I came over here so that people get aware of. गोमंतक टीव्ही खातीर तामोशेच्यान निवृत्ती शिरोडकार. केंद्रीय वेंचणूक आयोग आणि देशाचे मुख्य वेंचणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमाराचेर वोट चोरी संदर्भात विरोधी पक्ष फुडारी राहुल गांधी हाणें गंभीर आरोप केले. 2023 कर्नाटकात जाल्ले वेंचणुकेत वोट चोरी जाल्ल्याचो दावो करीत ह्या संदर्भातले कांय पुरावे राहुल गांधीन सादर केले. तशेंच वोट चोरी संदर्भात वेंचणूक आयोगान सप्तका भितर सगळी म्हायती दिवची असो अल्टिमेटम ताका राहुल गांधीन दिलेलो आसा. विरोधी पक्ष फुडारी राहुल गांधी हांणी दिल्लीत घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेत केंद्रीय वेंचणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार आणि वेंचणूक आयोगाचेर गंभीर आरोप केले. कर्नाटकात 2023 जाल्ले वेंचणुकीत वोट चोरी जाल्ल्याचो दावो राहुल गांधीन केलो. तशेंच हे संबंधी पुरावे लेगीत तांणी पत्रकार परिशदेत सादर केले. मतदार यादींतल्यान कांय व्यक्तींची नांवां वगळपा खातीर तांच्या वळखीचो वापर भलत्याच व्यक्तीन केल्ल्याचो दावो तांणी केलो. तशेंच हे खातीर राज्या भायले मोबायल क्रमांक OTP खातीर वापरिल्ल्याचोय आरोप राहुल गांधीन केलो. देशात चालू आशिल्ली वोट चोरी कोण करता हे वेंचणूक आयुक्तांक खबर आसा, पूण ते ह्या सगळ्यांक तेंको दिवन तांकां वांटोवपाचो यत्न करता अशें राहुल गांधीचें म्हणणें. हे सगळे घोटाळे कोण करता हाचे विशीं वेंचणूक आयोगान सप्तका भितर म्हायती दिवची, नाजाल्यार वेंचणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार घोटाळेबाज आसा हे सिद्ध जातले अशें राहुल गांधीचें म्हणणें. That the Chief Election Commissioner of India is protecting the people who have destroyed Indian democracy. I'm also going to show you the method by which votes are being added and deleted, and I'm going to show you how they are done, how that is done. Aland is constituency in Karnataka, 6,018 votes. Somebody tried to delete 6,018 votes. We don't know the total number of votes that were deleted in Anand in the 23 election. They are much higher than 6,018, but somebody got caught deleting 6,018 votes. And it was caught, like most crimes, by a coincidence. What happened was the booth level officer there noticed that her uncle's vote was deleted. And so she checked who deleted her uncle's vote, and she found that it was a neighbor. पड़ोसी ने अंकल का वोट डिलीट किया था. उसने जाके पड़ोसी से पूछा कि आपने मेरे अंकल का वोट क्यों डिलीट किया. पड़ोसी ने कहा मैं तो जानता ही नहीं, मैंने तो कुछ वोट डिलीट ही नहीं किया. Neither did the person deleting the vote know, nor did the person whose vote was deleted know. Some other force hijacked the process and deleted the vote. 6,018 applications were filed, impersonating voters. The people who filed these applications actually never filed them. And we will show you evidence of that on this stage. The filing was done automatically using software. We will show you that. Mobile numbers from outside Karnataka, from different states,
And you can see on the map from different states were used. राहुल गांधीन केल्ले आरोप फटीचे आशिल्ल्याचो दावो वेंचणूक आयोगान केलो. खंयचोय नागरीक कोणाचें मत डिलीट करपाक शकना. नांव डिलीट करचे पयलीं संबंदीत व्यक्तीक ताची बाजू मांडपाची संदी दितात. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. भाजपात वचच्या आदी मंत्री सुभाष शिरोडकरान दिल्ली वारी केल्ली. ह्या दिल्ली भोंवडेविशीं जेन्ना पत्रकारांनी तांकां प्रश्न केलो तेन्ना ताणें बिझनस ट्रिपीक लागून दिल्ली गेल्ल्याचें रजाव दिलें. आतां तांची दिल्ली वारी ह्याच IITच्या बिझनसा खातीर आशिल्ली काय कितें असो प्रश्न काँग्रेसीन उपरासला. कोडार येवपा आशिल्ल्या IIT प्रकल्पाक विरोध करपी थळाव्या लोकांची काँग्रेसीच्या फुडाऱ्यांनी बेरेस्तारा भेट घेतली. 2016 म्हाका दिसता ते दोग जाण रिजायन जाल्ले. एक तांचो मिनिस्टर आतां आसा पळय तो आनी सोपते. तेन्ना याद करा, तुमकां व्हिडिओ मेळटलो दाबोली एअरपोर्टार. तांकां कोणें विचारलें तुमी खंय वेतात? बिझनस ट्रिपाक वेता म्हणून. याद करा, याद आसा? हे ते बिझनस ट्रीप. ही बिझनस ट्रीप BJPन जितल्या लोकांक पळय विकते घेतल्यात MLAंक, कित्याक तांचो प्लॅन व्हडलो आशिल्लो. तो प्लॅन इज बींग रोल्ड आउट की कोण विरोध करतलो. आमचे कडेन कोडार गांवान जमीन घेवपाक जाय. IIT BIT कांय ना, तांकां फक्त पयशे करपाक जाय. रियल एस्टेट की काँग्रेस पक्षान डेव्हलपमेंट केन्ना ओपोज करना आनी एड्युकेशन इन्स्टिट्यूशन केन्ना घालूंक सोदतात जाल्यार आमी पासून फुडें येतले सपोर्ट दिवपाक. पूण आमचे गांव काबार करूंक जायना, आमचे दोंगर काबार करूंक जायना आनी आमचे गोंयकाराक कसलो फायदो आसतलो. तुमी येतात हिंगा रान काबार करतले आनी इन्स्टिट्यूट घातले, कोणा फायद्याक? आमचे लोकांक. कित्याक तूं पळय IITचे पॅटर्न कितें हांव स्टडी करतालो. IIT पॅटर्न फकत ऑल इंडिया रँक 50% रिजर्वेशन पासून लोकल स्टेटा दिनात ते. NIT आसा ते NIT आहा ते तांकां दितात ते. आनी नोकरी तूं म्हणटा सगळे मेळटले म्हूण, कांय जाय ना. हिंगा गांव सगळो चेंज जातलो. तुमी आनी आमी भायर सरून पडले, दुसरे येतले हिंगा आनी देखून आमी लोकां बरोबर आसतले ओपोज करपाक आनी लोकांक हिंगा आमचे गांव सांबाळपाक. आणि आम्ही जी काँग्रेस पार्टी सदांच लोकां बरोबर आसा. तुम्ही केन्नाय आपयात, केन्ना मेचपाक सुद्दां ते येवनी. आमी तुमच्या बरोबर आज जशी पळय काणकोण टू पेडण्याची टीम आयल्या, आमी सदांच ह्या लोकां बरोबर रावतले. हालींच जाल्ल्या गोंय चित्रपट महोत्सवात 14 पुरस्कार जिखून लेगीत आपल्याचेर अन्याय जाल्ल्याची भावना उक्ते जुजे चित्रपटाचो दिग्दर्शक मिरांश नायकान सगळे पुरस्कार गोंय मनरिजवण संस्थेक परत दिले. गोंय मनरिजवण संस्थेच्या आर्थीक येवजणेचो लाव मेळोवपा खातीर मिरांशान अर्ज केल्लो, पूण ताची फिल्म ESG फिल्म मुल्यांकनांत गटात दवरली. मिरांश जेन्ना आपले पुरस्कार घेवन ESGन आयलो तेन्ना ESGची सरवेवस्थापक मृणाल वाळकेन मिरांशाक ज्युरीच्या निर्णयाचे पुनर्मुल्यांकन करतली म्हणून सांगलें. पुनर्मुल्यांकना मेरेन मिरांशान पुरस्कार परते व्हरचे म्हणून तिणें ताका दिले. मागीर हांव मिरांशा नायक, हांवें जुजे फिल्म केला आनी न्यू कोंकणी फिल्म गेले पोस्ट प्रोडक्शनाक आहा. वाट म्हणून एक मराठी फिल्म केले आहा. सो जुजेक मागे खूब अवॉर्ड मेळ्ळ्या. मागे फिल्म बाजाराक वर्क इन प्रोग्रेसाक सिलेक्ट जाल्ले. म्हाका रिसंटली गोवा स्टेट फेस्टिवलाक 14 अवॉर्ड मेळ्ळ्यात. आनी आतां जेन्ना फिल्म फायनान्साची स्कीम आउट जाल्ली आनी तेजी ग्रेडींग जाल्लें तातूंत म्हाका C ग्रेड मेळ्ळें. तेजेर हांव खूब अनहॅप्पी आसलो. सो हांव मागीर अवॉर्ड घेवन हांव तांकां येयल्लो की म्हाका जे फिल्माक अवॉर्ड मेळटात आनी तेच फिल्माक तर C ग्रेड मेळटा. आनी भायर म्हाका अशी रिव्यू मेळ्ळा. हॉलिवूड रिपोर्टर, स्क्रीन डेली, सिने युरोपा हेंच्यान सगळ्यांनी इतले पॉझिटीव म्हाका रिव्यू घातलात. आनी तेजे उपरांत मागीर गोंयां येवन आनी अशें ना की म्हागे फिल्माक बजटूय कमी आहा. जेन्ना गोंयांत येवन मागीर फिल्म फायनान्साची स्किमाक येता तेन्ना म्हाका C ग्रेड मेळटा म्हणून हांव वॉज व्हेरी अनहॅप्पी. पूण आतां हांव येवन ESG येवन मृणाला कडेन पर्सनली मेळोन उलयलो. तेणें म्हाका सांगलां की हें ज्युरीची डिसिजन आसलें, तुमी एक लेटर करात आनी ती आमगेली फिल्म इवॅल्युएट करतली. सो अँड म्हाका जे भशेन सांगलां ते भशेन म्हाका खूब विश्वास बसला की ते अशें करता म्हणून. आनी आय होप ते करतली. अदरवायज जातली हें की म्हाका फुडें अशें ना की म्हाका ESG लागून हांव फिल्म करता ना कोणा लागून फिल्म करता म्हणून. हांवें सोफार 100 कोटी मोडल्यात फिल्म काडून. 2 शॉर्ट फिल्म केला, 3 फिचर फिल्म केला. मुखारय करतलो.
म्हाका कोणागे सपोर्ट आसा ना ते हें ना पूण एक सगळ्यांनी जेन्ना सपोर्ट केलो, गोंयकारांनी सपोर्ट केलो, ESGन सपोर्ट केलो, जाल्यार आमकां एक इम्पेटस मेळटा की फुडें अशेंच वचपाचें म्हणून. सो होपफुली मागे हें सगळी आतां तेणी जे म्हाका अश्युरन्स दिला ती करतली आनी आम होपिंग फॉर द बेस्ट. हे आशिल्ले 10 AM बुलेटीन. मेळ्या गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक पळयत रावात गोमंतक TV. थोड़ा ब्राइट और थोड़ा, इससे भी ब्राइट होगा आपका फ्यूचर अगर आप चुनते हो पारुल यूनिवर्सिटी, वडोदरा, गुजरात. हांव गोमंतक वाचतां. गोमंतकाची आक्रमक भुमिका गोंयकारपण राखपा खातीर हाचे खातीरच गोमंतक वाचपाची गरज आहा. हांव वाचतां, तुमी बी वाचात. आमचो गोमंतक मराठी पेपर बरी सारकी गूड फेर न्यूज दित आसा. तांचे खूब